Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. भाग्यवंत जाकोबाचे चिटीची सुरुवात. सगळ्याक शिंपोडलोल्या 12 कुळांक देवा आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचो सेवक जाकोब नोमान करता. म्हज्या भावां भयणीनो, तुमचेर जिनोस्वार ताळण्यो येतात तेन्ना त्यो एक व्हड खुशालकाय म्हूण मानून घेयात. खरें म्हळ्यार तुमचो ओसोल भावार थीरपण उत्पन्न करता आनी थीरपणाचें फळ म्हळ्यार सोपूर्णाय. अशें तुमी सोपूर्ण आनी प्रमाणीक जावंक पावतल्यात आनी तुमकां आनीक कांय उणें जावचें ना. तुमचे मदल्या कोणाकूय जाणवायेची गरज आसा जाल्यार ताणें ती देवा लागीं मागची. तो ती ताका दितलो, कित्याक तो सगळ्यांक उदारपण आनी तोंडार मारिनासतना दिता. पूण कसलोच दुबाव धरिनासतना भावार्थान ती मागूंक जाय. दुबाव धरता तो मनीस वाऱ्यान हालता दोलता तसल्या दर्याच्या लारा भाशेन. दोशी ओडोन सदां ओथीर पावलांनी चलून असल्या मनशान आपूण मागता तें सर्वेस्पर दितलो म्हूण चिंतूंक फावना. गरीब तो भाव देव आपणाक वयर काडटा म्हूण पडवीक भोगूं आनी तशेंच गिरेस्त मनीस देव आपणाक किकोंत करता तांतूं होडवीक भोगूं. कित्याक तोणाच्या फुला भाशेन तो नाच जातलो. सुर्याची कडक किरणां पडटात आनी तोंड सुकता आनी ताचें फूल पडटा आनी ताची सुरूपाय उडून वेता. अशेंच आपलो वेपार धंदो करतना गिरेस्त मनीस बावून सुकून वेतलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. कोनवाळायेन म्हाका वागोय सर्वेस्परा आनी म्हजो जीव वाचतलो. म्हजेर कोस्ट उपद्रे पडचे आदीं हांव चुकलों, पूण आतां हांव तुजें उतर सांबाळटां. तूं खरेंच बरो. तूं करताय तें सगळें बरें. तुजे नेम म्हाका शिकय. जबाब. कोनवाळायेन म्हाका वागोय सर्वेस्परा आनी म्हजो जीव वाचतलो. म्हजेर कोस्ट उपद्रे आयले ते बऱ्याक आयले असो हांव तुजे नेम शिकूंक पावलों. संवसारांतल्या रुपया भांगारा परस म्हाका ओदीक उंच मोलाची तुवेंच शिकयल्ली समूर्त. जबाब. कोनवाळायेन म्हाका वागोय सर्वेस्परा आनी म्हजो जीव वाचतलो. तुजे कायदे प्रमाणीकपणाचे हें हांव जाणा सर्वेस्परा. म्हजेर तळमळे धाडल्याय तेय विस्वाशीपणान धाडल्याय. पूण तुज्या चाकराक भासायलाय त्या प्रमाणे तुज्या मोगान म्हाका बुजय आनी धीर दी. जबाब. कोनवाळायेन म्हाका वागोय सर्वेस्परा आनी म्हजो जीव वाचतलो. उद्गार. जेजू म्हणटा, वाट सोत आनी जिबीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगोर मुजे वरवीं.
मार्कू पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एकदां फारिजेव भायर सरले आनी जेजू कडेन भासाभास करूंक लागले आनी ताची परिक्षा करूंक ताचे कडेन स्वर्गावेली एक खुणा मागूंक लागले. आनी आपल्या काळजांत थावन सुस्कारून ताणें म्हणलें, ही संसद कित्याक म्हूण खुणा सोदता? हांव तुमकां खरेंच सांगता, हे सोस्तीक खुणा मेळचीच ना. आनी तांकां सांडून तो नव्यान होडयार चडलो आनी पेलेतोडी गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ आनी आपल्या काळजांत थावन सुस्कारून ताणें म्हणलें. मार्कू 8:12. नियाळाक आधार. एकदां एक देव संदेशकार आपले घोवळीक भेटेक एकले अस्तुरेक भेटलो. तिका देवाची बरी खबर सांगूंक सुरू केलें तेन्ना तिणें ताका आडावन स्वर्गार सुणी आसतलीं काय म्हूण विचारलें. देव संदेशकार घुसपा गोंदळाक सांपडलो आनी ना म्हणलें. तर म्हाका थंय वचपाची आशा ना अशें तिणें म्हणलें, कित्याक ही वस्तोरी ओतमीक कुडेपणान जियेताली. त्या काळार जेजू फारिजेवांच्या ओतमीक कुड्डेपणाक लागून सुस्कारलो, कित्याक जेजून जायतीं विस्मितां आनी मिलाग्र्यो केल्ल्यो. तोरूय तांणी ताचेर भावार्थ आनी विस्वास दवरूंक ना. तर आयज तो म्हज्या आनी तुज्या पासत सुस्कारता, कित्याक आमचो ओन भावार्थ आनी धारून काळजां पळोवन. दर पावटी म्हज्या जिवितांत आडकोळी येतात तेन्ना देवा लागीं हांव मागतां आनी सगळे म्हजे प्रस्न कळयत नासतना सुटावे जातात आनी हांव तांचेर विसर घालतां. कितल्याशेच फावटी देवाचे उपकार पर्यान आठोवंक विसरता. आमचें मन संवसारी राटावळींनी रेवडलोलें आसता तेन्ना आमच्या ओत्मीक जिवीत सुफोळ करूंक दिसपट्टी मागणें करून भरवासो वाडोवया. धन्या देवा, दर दिसा तुजो हात म्हज्या जिवितांत वळखून घेवन उपकारी मनान जियोंक म्हाका फावो कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev Baren Koro.